असो पेद्रू जेजूचो एक स्पेशल सीस म्हणयेत. हो वांजेल आयचो आधुनीक रितीन आधुनीक मनशांक कोण आधुनीक तुमी आनी हांवूय म्हणयेत सांगूंक हांव प्रयत्न करता. सगळ्यांनी सक्तांक बरें करीत जेजू वेतालो आनी सक्तांक बरें करीत वेताना पेद्रू ताजो सांगाती. पेद्रूक जेजूक सांगात दिवन दिवन पुरो जाल्लें. त्या सांजेर ते झाडां धुताले. कांयच तांकां मेळोंक ना. झाडां धुताना बोट खाली बोट पळयली जेजून आनी जेजू बोटीर चडलो लोकांक शिकोवंक लागलो. पेद्रू म्हणालो चान्स जेजू थंय बिजी आसा बोटीर म्हज्या लोकांक शिकयता. सायडीन ताणें हळू सांगलें अरे रे म्हज्या भावानो सासूमाय म्हजी हांगा लागींच रावता ती बेस्ट वायन करता आमी इल्लें रिलॅक्स करया. बरी आयडिया आमी या म्हणाले आनी सासूमाईच्या घरा गेले. सासूमाईच्या सोप्यार बसून बरें वायन पियेताले. पेद्रू इल्लो दडबडो गुळुम करून एक ग्लास पिवन सोडलो. इल्लो तकलेक लागलो. माय जेजू कशें पयसा न्ही आनी एक ग्लास म्हणालो. सासूमायन आनी एक ग्लासान दवरलो. तो पियेता पियेता इन्स्पिरेशन थंय जेजूचो शर्माव दोनीर बापा विशांत. हांगा पेद्रू उबो रावलो आनी हाचो शर्माव आपणा विशांत. लूक कॉम्रेड्स एका खालार म्हाका द बेस्ट फिशरमॅन ऑफ गॅलिली म्हणटाले. आतां ह्या जेजूक सांगात दिवन दिवन सगळीं वाखाणणी ताका च्या आनी बिस्केट वांटूंक म्हाका. सगळीं वाखाणणी ताका च्या आनी बिस्केट वांटूंक म्हाका. म्हाका आतां जेजूचो सायड किक म्हूण आपयतात. आसूं दी अशें म्हणून ते फाटी येतना पेद्रूक आनीक इल्ले हुरूप आयलो. हरदें बडोवन म्हणालो हांव मासली पागोवंक येता. आय एम गोईंग फिशींग. आमी येता म्हणाले व्हडल्यान. सगळ्यांक इल्लें गरम जालां. ओलिव दोंगरार वचूंक तयार जालो जेजू. ताका बोबाट आयकली आनी जेजू फाटी घेवन पेद्रू हांवूय येवंक गी. हांव येदोळ तुज्या सांगता मासली पागोवंक येवंक ना. खम खम म्हणालो पेद्रू. आतां दाखयता दीस इज माय डे. पेद्रू अशें सांगतना जेजू हळू दोनीर चडलो आनी दोन मुखार मुखार वेतना जेजू कुव्याक धरून गट्टू रावलो. द मास्ट म्हणटा आमी इंग्लिशान. ही वॉज होल्डिंग द मास्ट टायटली आनी दोळे सर्गी उबारून तक्षण तो बापा लागीं एक जालो मागणें करून. पेद्रू तिके मुखार गेलो. मळबाक पळयलें उदक इल्लें आपडलें. हांगासर मेळटा मासली म्हूण हांव जाणा म्हणालो. उडया झाडां. झाडां उडयलीं. 50 काउंट 50 म्हणचेर काउंट केलें. पुल द नेट्स म्हणालो. नेट वडता वडता हळू ओडलें तांणी खाली उदक. हे 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 पेद्रू ना 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 इज मिस्टेक. थंय वचून परतून जाळ मारा म्हणालो. शुअर वील गेट. आय एम एक्सपर्ट. थंयसर जाळ उडयतना आनी जाळ ओडतना नथींग. अरे पेद्रू तुजी तकली दाड्ड जाल्या. तुजी प्रवीणता माजवाल्या. यू बेटर बी ए सायड केक ऑफ जीजस. तूं बिस्किट आनी च्या वांटूंकूच तूं फावो.
पेद्रून लजेन तकली बागायली आनी ओके लेट्स गो बॅक म्हणालो. पोंदल्या दोळ्यांतल्यान जेजूक पळयलें ताणें. तेन्ना तांची दिश्ट एक जाली. जेजून पेद्रूक पळयलें, पेद्रून जेजूक पळयलें. कोणाय की कळोंक ना. आनी जेजूचें सोडवणेचें बोट ताणें पळयलें. द मेसियानीक फिंगर शोईंग द डिरेक्शन. जायत सोम्या तुज्या उतरांचेर हांव झाड उडयतां म्हूण जेजूक पुसपुसलो. कोणाय की कळोंक ना. लास्ट चान्स नाव आय एम शुअर म्हणालो पेद्रू. थ्रो युअर नेट. जाळ घालें पडनास कित्याक. 10 मिनटां भितर तांकां जड लागलें आनी वरतना जाळ पिनूंक लागलें. आनी हेरांक कितें ताणें आपयलें. दोनी तडी काडल्यो आनी पेद्रू म्हणालो आज आमी ही मासली विकची नाका. सगळे बंडल पोटले पोटले करून गालिलेयाच्या हर एका घरांनी दिया. कोणेच भुरग्यांनी आज उपाशी न्हिदोंक वचोंक नजो. आनी तो रेवेर सरपडलो. सोम्या हांव पातकी म्हजे सस्तेलो पयस वर. म्हाका बोक्सी. रडलो. उठलो. उठून पळयतना जेजू ना. अशें गुवन पळयतना ओलिव दोंगराच्या लागीं पावला जेजू. सावळी इल्ली इल्ली दिसची ती सिल्युएट ओलिव दोंगरा रुखाच्या मदें मायाक जाली. जेजू आय अंडरस्टँड नाव. म्हाका आतां कळटा जेजू. आनी मुखार तूं दिसना जाल्यार तुजेर हांव पातयेतां. आमेन.